फुडले 15 ऑक्टोबरा पयलीं शेक पॉलिसी शेक धारकांक परवानगी दितले। फाटले 3 वर्सां सावन चालू आशिल्ली शेक पॉलिसी फुडल्या 3 वर्सां खातीर चालू दवरपा खातीर बुधवारा पर्यटन खात्याची बसका जाली। ह्या संबंदांतली फायल मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां धाडल्या आनी येता त्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत हो प्रस्ताव मंजुरी खातीर येतलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी दिल्या। गोंयांत अंदू वर्सा पर्यटन मोसमाक एका म्हयन्या आदीं सुरवात जाल्या। सी प्लेन, हॉट एअर बलून आनी हेर साहसी खेळ 15 ऑक्टोबरा उपरांत सुरवात करतले। तशेंच पणजे पाट्यार आशिल्ल्या पार्किंग प्रकल्पाचोय शुभारंभ फुडल्या 8 दिसां भितर करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडेस्को खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। शेक पॉलिसीचेर डिसिजन जावना, पूण शेक पॉलिसी जी गेल्या 3 वर्सांक इम्प्लिमेंट जातली, ही पॉलिसी आमी फुडल्या 3 वर्सांक इम्प्लिमेंट करची म्हणून फायल मूव जाल्या। म्हाजे कडल्यान फायल गेली ऑनरेबल CMा कडेन सायन जातली आनी येता त्या कॅबिनेटाक तेजेर डिस्कशन जावन फायनल जातली आनी CRZचे परमिशन घेवन बाय 15 ऑक्टोबर गोवा 20 शेक पॉलिसी फॉर्मेशनान येतली आनी शेक दिवपाक आमी नवे नंबर जे काडचे पडटा, जे विनर कोण काडचे पडटा, नंबर फुट्टा म्हणटा पळय तेका आमी चालू करतले आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन दिवपाक जाय, कित्याक अंदू सिजनूय एडवान्सान स्टार्ट जाला। म्हाका दिसता सादारणपणे 2 तारखेच्यान पयलें चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत येता 2 तारखेच्यान, म्हणटकूच म्हाका दिसता कमीत कमी 10 ते 12 दीस पयलीं अंदू चार्टर्ड फ्लायटाचो बेगीन देंवता आनी सिजन स्टार्ट जाता। सिजन तसो 365 डेज गोंयांत आसा, पूण ऑफिशियल हो आमचो सिजन टुरिजम सिजन बेगीन सुरू जाता। ओके, म्हणजे तुमचे ते एम्फिबियन बस, हॉट एअर ते केन्ना कशें आसा की हॉट एअर बलून बी आसा पळय, हे 15 ऑक्टोबरचो आमी ऑक्टोबर हो सिजन स्टार्ट जाता म्हणटा, सो 15 ऑक्टोबराच्यानूच जातलें, कित्याक थंयसर आमी रिस्क घेवंक जायना। हॉट एअर बलून, सी प्लेन एंड एम्फिबियस व्हेहिकल हे तिनूय जे हें आसा एक्टिविटीज आहा, ह्यो एक्टिविटी 15 तारीख जाल्या नंतर सुरवात जातली आनी फुडल्या 8 दिसां भितर मल्टी लेवल कार पार्किंग आहा पळय तें इनॉग्रेशन करून चालू करता।